मयेचो प्रश्न सरकारान 19 डिसेंबरा पयलीं तडीक लावचोच पडटलो। मुख्यमंत्री मयेकारांक दिल्लें उतर मोडपाक शकना अशें म्हणत भाजपाचे आमदार विष्णून मयेच्या आंदोलनाक तेंको दिला। मयेचो प्रश्न सोंपना। मयेकारांची मतांय वेगवेगळीं आशिल्ल्यान सरकार फक्त उपाय सुचोवंक शकता अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणिल्ल्यान पणजे उपासाक बशिल्ले मयेकार चाळवले। 19 डिसेंबर म्हणल्यार मयेच्या प्रश्नाचेर कितें तरी उपाय काडपाचें उतर मुख्यमंत्र्यान फाटल्या विधानसभा अधिवेशनात दिल्लें। प्रश्न एवढा सोपा असता तर 50 वर्ष कशाला प्रश्न अडकून पडला असता। पण प्रश्न इतका सोपा असता तर 50 वर्ष कशाला अडकला असता। सरकारची भूमिका काय आहे? आम्ही सोडवण्याची आमची भूमिका आहे। जे कोण बसले त्यांची ती मला भूमिका दिसली नाही सोडवण्याचं हे करण्यात। देर आर व्हरायटी मी सगळ्यांचं घेतलेलं आहे। त्याचं कायदेशीर काय करायचं ते ठरवतो, नंतर त्यांना बोलवतो। पण मी एवढंच सांगू शकतो की प्रश्न एवढा किचकट आहे की सगळ्यांनाच ते मान्य पडेल असं होत नाही। म्हणटकच आमकां अपेक्षा आसा की गेल्या फावट विधानसभेत जेन्ना हो प्रश्न उपस्थित जाल्लो तेन्ना हांव ताचेर उलयल्लो आनी आमी मागणी केल्ली की सरकारान बेगोबेग तो सोडोवचो। मुख्यमंत्र्यांनी आमकां तेन्ना आश्वासन दिल्लें की 19 डिसेंबरच्या पयलीं आपूण हो प्रश्न सोडयता म्हूण। आतां 19 डिसेंबर येवपाक अवघेच कांय दीस शिल्लक आसा, पण सरकारी पातळीचेर कितें हालचाली चल्ल्यात हेजो कांयच अदमास येना। ह्या परिस्थितीन आयज जे एका वर्तमानपत्रान मुख्यमंत्र्याचें विधान आयलां की मये प्रश्न आपणे सोडयता अशें म्हणून नाशिल्लें, पूण ह्या प्रश्नाचेर आपूण सोल्युशन दिता अशें म्हणिल्लें। तें वाचून आतां मयेवासीय खूब संभ्रमान पडल्यात आनी ह्या संदिग्ध भुमिकेन ते खूब भिल्ल्या भशेन जाल्यात। आनी म्हाका दिसता सत्ताधारी पक्षाचो एक आमदार ह्या नात्यान की मुख्यमंत्र्यान अशी विधानां करची न्ही, तांणी थेट प्रश्नाची सोडवणूक करपा कडेन लक्ष दिवचें। कित्याक हो प्रश्न नाका तितलो आतां हें जाल्लो आसा। 50 वर्षान ताका खूब फाटे फुटलेले आसात। मयेवासियांची जी मागणी आसा की आमकां मुक्त करात, ही मागणी पूर्ण करची। इतल्यान खबरांचेर हांगाच सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।